सौम्याची स्तुती करतो ये जेरुसल्या देवा तुझ्या नावाढे सियोना जय 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 भूता दाविदाच्या नावाड सियोम्या जेरुसलेमा नावाड देवाक तुझ्या दारवाड्याची किळी गट करून आशीर्वाद ताणे दिला सौम्याची स्तुती करतो जेरुसल्या देवा तुझ्या नावाने सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या मग छबा बेणनो सोम्याच्या कष्टांचो आयतार आज आमी नियाळटा हाका आमी ताळयांचो आयतार म्हणटा आनी हो ताळयांचो आयतार आमी नियाळटा आसतना सोम्याचे कश्ट आमी आमच्या जिवनांत खंयच्या तरान बगूंक जाय म्हणल्या विशयांत आमकां जायते चिंतप आज आटोवंक व्हरतो अवकाश करून दिता देवगार गादिव्या आमच्या सडवंदारान आमचे खातीर कश्ट सोंसो आयतार आमकां पावो जाला उपकार बावड्या पवित्र तीन नावी मिसेचें बलिदान माया मोगान आतां आमी संभ्रम्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्ततय म्हज्या मगच्या भाव भयणीनो आज सोम्याच्या कश्टांचो आयतार आमी आचरण करता जेजून कश्ट सोंसचे आदीं जेरुसलेम शाराक केल्लो व्हड जैताचो प्रवेश आज आमी नियाळटा बापाच्या कुशेक काल्तिमान घाल कुर्साचो मोग करून ताका वेंग मारून ते घडीत आमच्या जिवितांत कुरीस घेवन सोम्याच्या फाटल्यान चलोवंक आमकां व्हरतो अवकाश करून दिता आयची देवस्तुती आपोवणें दिता आमी सर्वां त्या कुर्सा वेंग मारूंक तयार जाय त्या बगेवन दाप्त्यान सोम्याच्या पाशवांत तशें ताच्या पुना जिवानपणांत वांटेली जावची आमची जिणी बदलून सोम्याक पाटलाव दिवंक आनी सोम्याच्या वर्त्या पाटलावान भागीदार जावच्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया प्रत्येक तरान आमच्या पातकांचे दुखदान सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पददा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनांचे दोन तोंडांत विसरून वायट आदो आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून म्हगे सदांच सावकार मरये सगळ्या आदेदुतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनतिकात म्हूण प्रार्थना मागता सरपददा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सजनाच्या जिविताक फावो आमेन सोम्यांका क्लूत कोर सोम्यांका क्लूत कोर क्रिस्ताका क्लूत कोर क्रिस्ताका क्लूत कोर सोम्यांका क्लूत कोर सोम्यांका क्लूत प्रार्थयं सर्वेस्परा आमच्या मंगळा बापांक तुझ्या एकल्याच पुत्याने संवसारा येवन कश्ट मरण स्वच्छ खातीर ताका तुवें धाडलें आमच्या पातकांच्या बक्षण्या खातीर त्याच पुतान ताचो कुरीस वोवन व्हरून आज जायतेवन पुरशांवार त्या जेरुसलेमा तेंपलाक ताणें प्रवेश घेतलो दीस आमी संभ्रमत आसतना आमच्या जिवनांत आयले कुरीस घेवंक आमकां तो धैर्यान भर
आमी मागता आमच्या सुम्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप. तकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतार सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सरस्परा देवान म्हाका एका शिशाची जीब दिल्या. एका शिशा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजे कान जागृत करता. सरस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव पाटी सोरोंक ना. म्हाका मारतल्याक हांव म्हजी पाट दाखयली, म्हजें काड व्हरतल्याक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केणच्या आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिंपोवंक ना. सरस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड पात्रा भशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. देवाचें उतार हें. देवाचो व्हड उपकार. म्हजी केळकुळां खोता, वोंट वळयता, तकली दोलोयता. सर्वेस्पराचेर वो पातयो नासलो न्हयवे, आतां तोच ताका निवारून दी. जर ताका ताचो मोग आसा तोच ताका सुटका दिवं दी, अशें ती म्हणटा. म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. वय सुण्यांनी म्हजे भोंवती वेडो घाला, खोट्या मनशांनी म्हजेर दाड घाल्या. ताणी पापसल्यान म्हजे हात आनी म्हजे पाय, की सकट म्हजी हाडां हांवें मेळसिये. म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजे आंग वस्तू सुटकी घाल आसा, आनी कोणा कितें मेळत म्हूण राखोन आसा. पूण तूं सर्वेस्परा म्हजे थंय पयस रावा नाका. म्हाका आदार तुर्तान म्हज्या कुंकेक ये. म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या भोंवती मोदें आसात, तुजें नांव हांव वडणीतलो. तांच्या जम्यान तुजी कीर्त गायतलो. सर्वेस्पराच्या भक्तानो ताची स्तुती करा. जाकोबाच्या संततीचे नो ताची महिमा नावाडा. इस्रायलाच्या भुरग्यानो ताचे मधुर नाव काढा. म्हज्या देवा,
फिलिपकारांक बरयल्या चिटी वयले वासा. भाव भयणांनो, सैमान तो देव, तरी त्या समसंपणाक तो लबदून रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच खालतो करन मोडना पर्यंत, खुर्साच्या मोडना पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारला आनी सर नांवां प्रास व्हरतें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली बागा जय म्हणून ह्या नांवाक हर एक दिंबी. सर्गी, संवसारी आनी पाताळी आनी परगट करी जय म्हूण हर एक जिबेन देव बापाचे महिमेक जेसू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचें उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. क्रिस्त आमचे पासो मरण पर्यंत खुर्साच्या मोडना पर्यंत कालतो जालो. देखूनच देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सदनांवां प्रास व्हरते नांव ताका दिले. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. साम मात्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताच्या कश्टांची कथा. महिमा तुका क्रिस्ता. उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो प्रधान याजका सरसी गेलो आनी म्हणालो, हांव ताका तुमच्या आदीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दितात. ताणें ताका रुपयाचे 30 नाणी मेजलीं आनी त्या दिसा जावन ताका दंड दिवंक एक बरो संद्राप सोदतालो. पोगनांतल्या उंड्याचे परबेच्या पयल्या दिसा सीस जेजू सरसी येवन म्हणाले, आमी खंय वचोन तुका पास्काचें जेवण तयार करीत जाय म्हूण तुजी खुशी. जेजून तांकां सांगलें, शारा भितर पल्याण्या मनशा सरसी वसा आनी ताका सांगा, मेस्त्री म्हणटा म्हजो वेळ लागीं पावला. हांव म्हज्या सिसा सांगता तुज्या घरा पास्काची परवण करता. जेजून सांगलेल्या प्रमाणे सीस गेले आनी पास्काचें जेवण तांणी तयार केलें. सांज जाताच आपल्या 12 सिसा सांगता जेजू जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हाका घातान पाराधीन करतलो. सीस आकांतले आनी एक एकलोसू हांव येतो सोम्या अशें विचारी लागलो. ताणें ताका जाप दिवन म्हळें, जाणें म्हज्या सांगता पलगणांत हात घाला, तो म्हाका पराधीन करतलो. मनशापूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें करें. पूण जा कोणा मुखांत मनशापूत पराधीन जाता ताका हाय खटा खटा जल्मकच नातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. तितल्यार गतान पराधीन करूं वेतल्या जुदासान म्हळें, हांव तो मेस्त्री. जेजून जाप दिली, तूंच तें सांगताय. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी आर्गां दितास तो मोडलो आनी आपल्या सिसांक दिवन म्हळें, घेया आनी खया, ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें कांस घेतली आनी देवाक आर्गां दितास तांकां ती वांटली म्हणून, तुमी समेस आदलें पियेया, कित्याक हें म्हजें रगत सल्लो तीर करता तें. समेज मनशां बसत पातकांच्या बक्षणा खातीर तें वारो उरतलें. हांव तुमकां सांगता,
म्हज्या बापाच्या रजांत हांव दाखपणाचो रोस तुमचे सवे नव्यान पियेसर ह्या फुडां तो हांव पियोवचो ना. उपरांत गीत गावन जाताच ते ओलिवे दोंगराक बायसन गेले. थवळ जेजू तांकां सांगूं लागलो, हयचे राती म्हजे थंय तुमी विश्वास काणतल्यात. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, गोवळ्यांक हांव जिवीश मारतलो आनी ताच्या हिंडाचे बकरे पडटले. पूण म्हाका जिवांत उठयले उपरांत तुमच्यागे पयलें हांव गलिल्याक वेतालो. ताका पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, हेर सगळ्यांक तुजेर विश्वास सुखस जाल्यार म्हाका सुख आसो ना. पूण जेजून ताका सांगलें, सतत हांव तुका सांगता, आयचे राती कोंबो सात घालचे फुडें 3 पटी तूं म्हाका नाकारतलोय. पूण पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, तुजे सांगता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यार हांव तुका नाकारचो ना. तेच परी हेर सकट सिसी म्हणाले. उपरांत जेजू आपल्या सिसा सांगता गेस्सेमनी नांवाच्या एका मळ्याक येवन पावलो. थंय ताका तो म्हणालो, तुमी हांगा बसा, हांव तें पेल्यान वचोन मागणें करता. आनी पेद्रूक आनी जेबेदेवाच्या 2 पुतांक सांगाता घेवन तो मुखार सन गेलो. दुखेस्त आनी कतिस्त जालो आनी तांकां सांगूं लागलो, म्हजें काळीज दुखान भरलां आनी हांव मरतशें म्हाका बगता. तुमी हांगाच रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा. आनी चिक्कें फुडें वचोन तो धरणीर सरपडलो आनी मागणें करी लागलो, म्हज्या बापा, साज जाल्यार म्हजे वयले हे संकश्ट पयस सरोन दीत. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, बघा तुका जाय तशें जावं. उपरांत तो आपल्या सिसा जरसी आयलो आनी ते न्हिदोन आसलेले ते पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो, हें कितें, 1 घंटोभर म्हजे सांगता जागे रावंक तुमच्यान नजो जालें. जागे रावा आनी तुमी ताळण्यान सांपडनाशें मागणें करा. आत्म तयार आसा तें करें, पूण कूड अस्कत. परत्यान दुसरे फावटी तो पाटी गेलो आनी मागणें करी लागलो, म्हज्या बापा, हे संकश्ट हांवें बगल्या करीत तें निवारण साध्य ना जाल्यार तुजी खुशी जावं. आनी परत्यान तो पाटी आयलो तेन्ना सीस न्हिदोन आसलेले ताका दिसले. ते तितले न्हिदेन पिकल्ले, पूण तांकां तशेंच सोडून तो परत्यान गेलो आनी तिसऱ्यान त्याच उतरांनी मागणें करी लागलो. उपरांत पाटी येवन आपल्या सिसा लागीं म्हणालो, कितें आनीकी न्हिदोन विशय घेतात, पळया वेळ लागीं पावलो. आतां मनशा पुताक धਰਨ खोट्या मनशाच्या हातान दिताले. उठा या आमी म्हाका गातान पाराधीन करतलो आयला. अशें जेजू उलोवन आसतनाच जुदास 12 एकलो थंय येवन पावलो. ताचे सांगाता तालवार आनी दांडे घेवन आयिल्लो व्हड जमो आसलो. प्रधान याजकांनी जुदेवांच्या मातबाऱ्यांनी तांकां धाडलेलें. पाराधीन करतल्यान तांकां एक गुर्त दिलो, जसो हांव उमो घेता तस तो ताका धरा. तो आयलो सीद जेजू सरसी वचोन नामान मेस्त्री म्हणालो आनी तसो ताणें उमो घेतलो. जेजून तांकां म्हळें, इश्टा, करूंक आयलाय तें काम बेगीन कन्न सोड. तितल्या ते जण फुडें सरले आनी ताका तांणी घट्ट धरलो. ते दळ जेजू सवय आसलेल्या भितर एकल्यान आपली तारवार भायर काडून श्रेश्ठ याजकाच्या एका नांवकारा मारली आनी ताचो खान कापून गेलो. तवळ जेजून ताका सांगलें, तुजी तलवार पोत्यान घाल. जे कोण तलवार घेता ते तलवारीन नास जातले. आनी म्हज्या बापा लागीं हांव मागीन जाल्यार तो 12 पौशी प्रास चड देवदूत म्हज्या खुमकेक आतांच धाडचो ना म्हूण तूं चिंताय. पूण तशें केल्यार घडोवंक जायच म्हूण पयत पुस्तक बरयलां तें पूर्ण जावचें कशें. तवळ जेजू जम्याक म्हणालो, सोरांक धरूंक आयलेल्या बरी तालवारी आनी दांडे घेवन म्हाका तुमी धरूंक आयल्यात. दिसान दीस हांव देवळान तुमचे मदगात बसोन शिकयत आसतालो आनी तुमी म्हाका धरलो ना. पूण प्रवाद्यांनी पयत पुस्तकी बरयल्लें पूर्ण जावचे खातीर हें सर अशें घडलां. इतल्या सीस सकट ताका सांडून पडले. जेजूक धरतल्यान ताका श्रेश्ठ याजक कायफासा मुखार व्हेलो. थंय शास्त्री आनी लोकांचे मतबारी जमा जाल्ले. पेद्रू पयशेल्यान ताच्या फाटल्यान चलोन श्रेश्ठ याजकांच्या राजांगणा पर्यंत गेलो आनी भितर सन हें सगळें कशें रावत म्हूण पळोवचे खातीर वचोन राखवाल्या संगी बसलो. तवळ प्रधान याजक आनी सगळी श्रेश्ठ निती सभा जेजूक मरणाचें परमाण दिवचे खातीर पडकेरी रुजवात सोदताले. सभार पडकेरे साक्षीकार मुखार आयले तरी तांकां जाय जाली रुजवात मेळ्ळी ना. शेवटी 2 साक्षीकार मुखार येवन म्हणाले, देव मंदीर मोडची आनी 3 दिसांनी परत्यान ती बांदची आपणा शाती आसा म्हूण ताणें म्हळां. तितल्यार श्रेश्ठ याजक उबो रावन जेजूक म्हणा लागलो, तुजे विरोधांनी हाडलेल्या फिर्यादीक तूं कांय जाप दिनाय. पूण जेजू ओगेच रावलो. तवळ श्रेश्ठ याजकान ताच्या लागीं म्हळें, जिवान देवाचे नांवी सापत घालना हांव तुका विचारतां, सांग आमकां तूं क्रिस्त देवाचो पूत वय गे म्हणून. जेजून ताका जाप दिली, तें तूंच सांगताय. ह्या शिवाय हांव तुमकां सांगता,
ह्या पुढा मनशापदाक सर्पदा देवाच्या उजव्याक बसल्लो आसतलो आनी अंतराळच्या कुपा वयल्यान आयलोलो तुमी पळयतल्यात. तितल्यार श्रेष्ठ हेजाक आपल्या आंग वस्तूर पिंजून म्हणालो, ही देवनिंदा सगी आनीक आमकां सगळ्याची गरज ना आनी कसली सक्स आमकां नाका. ताणी केली देवनिंदा आतांच आयकली. आतां तुमचो अभिप्राय कितें? ताणी जाप दिली, ताका मरण फावो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ताच्या वर्त्या कश्टांच्या आयतारा आमी हांगा आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी आयच्या ह्या देवस्तुदेंत जेजू कितल्या कश्टांक सांपडलो आनी कॅन्सराचें मरण ताका निर्मिल्लें म्हणून त्याच देवाच्या वर्त्या उतरांनी आमकां आयकोंक मेळिल्लें. आज संपूर्ण जावच्याक पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तो कश्ट सोसूंक जाय, मरण मरोंक जाय आनी पुना जिवन जावंक जाय. आनी हे जेजूस आपल्या जिवनांत सांगतालो आनी ताणें कश्ट सोंसच्या त्या आयतारा त्या गाडवाच्या पाठीर तो बसोन गेलो. कित्याक? गाडावंक. कित्याक? जायते जाण झुजाक वेताना राय गाडवाच्यांनी घोड्याच्या पाठीर बसोन वेताले आनी शांती समाधानान वेताना गाडवाच्या पाठीर बसोन वताले. आतां आमचो राय जेजू शांती समाधानाचो राय जाल्ल्या देखून गाडवाच्या पाठीर बसोन तो वेता जेरुजालेम टेंपला प्रवेश करूंक. आनी अशें सांगता की हेंच गाडाव जेजू गोवन व्हरून गेल्लें. ताका जायतो प्रचार मेळ्ळो, जायती शबासकी मेळ्ळी, जायत्या जाणांनी ताका वचना वचना म्हणून ताका येवकार मागलो. अशें पळयल्लें गाडाव चिंता आपुणी श्रेश्ठ म्हणून एक पटी निमाण्या शुक्रारा दीस तेत जेजूक ते वण व्हरता आसतना गाडाव परत ताच्या मुखल्यान वेता आनी ह्या गाडावाक पळयल्लो लोक ताका फातर मारता. तेच ताळयांच्या आयतारा व्हडा संतोशान उल्हासान ओसाना गावन ताका स्वागत केलो. तो लोक आज अशें करतना गाडाव चिंता अशें कित्याक आज म्हाका पावो जालें. क्रिस्त नातलें गाडाव खंयच्या फायद्याचें न्हय म्हणून रुजू जालें. क्रिस्त गाडवा वयर केन्ना बसोन आसलो तेन्ना त्या गाडवाक प्रामुख्यता आसली. तर मगाच्या भाव आनी भयणीनो, आज आमच्या जिवनांत क्रिस्त ना तर आमचें जिवन निर्फळ. जेजू क्रिस्त आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण हाडटा आसतना क्रिस्त सोबे आमी आसावन तर आमकां आसा तीच वर्ती शबासकी. क्रिस्त सोबे आमी आसा तर आमकां आसा ती वर्ती सुडका. क्रिस्त सोबे आमी आसावन तर आमी जेजूच्या सांगाता आसतना दगदोणी सोजूंक बसतले, कश्ट आमचेर येतले पूण आमी भियोवची गरज ना म्हणटा. आज जेजू आमचे खातीर रडटा. कित्याक? आमी पडना जावच्याक. खाल बदलतना पातकातय आमी वेंग मारूंक वेता आसतना जेजू जायते रडता. कित्याक? आमी फातकान पडच्याक न्हय, उजवाडांत जिवोवच्याक ताणें आमकां आपयल्लें आसा. वेचीक पुता बरी जिणी बदलोवन देवा थंय पाटी येवच्याक तो आमकां आपण दिवनूच आसा आनी आमच्या खातीर आमच्या पडण्या खातीर तो रडता. सोम्या थंय पाटी येवंक आमी सदांच पेसाडया. आमी फळ दिनासलो अंजुराचो रूख न्हय, फळ दिवच्याक आमी सोम्या थंय एक जावन रावंक ताणें आमकां आपण दिलां. जो संजल 15:7 वळीन तो म्हणटा, तुमी म्हजे थंय एक जावन रावात, यथेश्ट फळ दिवंक शकतल्यात. म्हजे थंय एक जावन रावनातल्यार फळ तुमचे थंय येवचें ना. तर अनित अन्याय मसर हांकार नाबक्षण आसलो संगती पयसरून बरे न्यायनितीन खालतेपणान सतान बक्षणेन माया मोगान जियोंक आमी तसले शेगूण आपणेव्या. जेजून आज आमचे काळीज नितळ करच्या चाबूक घेवची गरज ना. आमी सोम्या थंय वेता आसतना आबरबायतारांच्या पवित्र हप्त्यांत बागेवंत हप्त्यांत आमची खरी नितळाय आमी करूंक शकतले.
जेजूक आमच्या काळजान स्वागत करूंक आमी तयार आसावंगी भगवंत हप्तो मोगाचेनो भो आपूट हप्तो भो पवित्र हप्तो देवास्पणांत आमी बरसो हप्तो ह्या हप्त्यांत ओसाना गावन सोम्याक आमी कसे वर्त्या तरान स्वागत केलो गी त्याच प्रमाणे आमच्या काळजांत ताका स्वागत करया तो सोमी सदांच आमच्या काळजांत रावूं दी आमकां जाय जालें बरेंपण दिवं दी आनी सोम्याच्या वर्त्या आदारान सदांच बरोवंक आमी ताचे कडेन कृपा मागया आमेन. सर आमी एका मनाची एका काळजाची जावन आमचो पवार्थ त्याच निजा देवा लागीं उसारुया. एकाच देवाक सतमंता सर पदेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा परवी बापा तावन तो जल्मला देवा तावन देव उजवाडता उजवाड खऱ्या देवा तावन उपजल्लो खरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रस ना बापाच्या सैमसो ताचेर सर वस्तू केल्यात आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडवणे बसत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकारमरीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंच पिलतकाल ताका कुत्सा मारलो ताणें कश्ट मरोन सोंसलें ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुना जिवान जालो सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला चिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनसूब करूंक वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या राजवटकेक सेवटो आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता ताव निप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदतोरी स्थापिल्ले देवसभे सतमंता पातकांच्या बक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुना जिवनपणाक आनी सश्णाच्या जिविता विश्वासून रावता. सर आमची प्रार्थना मोगेच्या भाव भयणीनो देवा मुखार आमी दवरया. आज सोम्यान जेरुजलेमांत जैत येवन प्रवेश केल्लें घडीत उगडास करता ताचे संगी कलवार दोंगरा प्रवेश करतना आमच्या पातकांक मरोन ताचे संगी जिविताक उठया. सर्गींच्या सर पवित्र सभेच्या मुखेल्या खातीर तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण आमी मागता. तांचे मिसांव वावरा वेळी तांकां पास्कांच्या मिस्ताचो करो अनभोग जोडूंक फावो कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्लो हुद्दो सेवेच्या आनी मोगाच्या स्पिरितान जारी करूंक आनी तांच्या ताब्यान दिल्ले परजे मोगान चलोवंक तांकां आदार दी. आमच्या पिरग्यांच्या सर पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक आनी प्रत्येक जाण मरणाचे तणे आसलेल्या सर भाव भयणींक तूं राख आनी सांबाळ. ताणें भक्षेक सरपण कश्ट पयस कर कुटुंबाच्या सांजे जतन आनी मोग तांकां सदां लाभो. आमच्या युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी ताळण्याचे जैत व्हरून तुज्या पुताच्या उतरांक खालतीमान घाल मागण्याच्या बळान जिवितांत येवच्या हर एक समस्ये पूर्ण करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचे सक्तेन बर. ह्या वेदी भोवती आजार जाल्यास आमी सर्वांनी तुज्या पुता जेवच्या कश्ट मरणाचो पुरशा नियाळून तुजे कुशे प्रमाणे भोव आपुरबायची कुटुंबां बांदूंक आमकां तूं आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. तुझे
दिता. म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदता देवा बापा मानतात असलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्यानी अख्ख्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर देव मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या मोगळा बापा, सोम्याच्या कश्टांच्या आयतारा आमची काळजां तूं ओपोवन घे. ह्या काणिके धरी आमकांच तुका समर्पीत करता. त्या कश्टान भागीदार जावन सैत्यवन जावन जग आमकां पवित्रान सांबाळूंक आमकां पाव कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वय असे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सपद आनी ससनाच्या देवा, सरकळे आनी सत आमी तुका देन वासोवंक फावो. हो कायदो नितीस आनी आमच्या फायद्याचो. कष्ट मरण सच्या आदी ताणें त्या जेरुसलेम टेंपलांत सैत्यवंत प्रवेश केलो आनी त्या प्रवेशदरी आपल्या जिवितांत कितें करूंक आसा तें हेरांक शिकयलें आनी त्याच प्रमाणे आपल्या उतरा सारकें जिवीत तो जियेलो. आनी त्याच कश्टा मरणाने पुन्हा जीवन बनवरे आमकां भागीदार जावंक ताणें आपयलें आनी ताच्या वर्त्या कश्टा वरवीं आमकां नवें जिवीत ताणें दिलें. त्या संताच्या नादार उल्हासता सगलो संसार आनी सर्गीन सच दळबार निरंतर गायतात तुझे मुखार. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आपल्या सुकुशान कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच बरी जेवण जाता ताणें खास घेतली. तुका नव्यान थीन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, ही तुमी सुमेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सश्टीक कराचें रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या. तुमचे बसत आनी सुमेज मनशां बसत तें वाळ उरतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. But that's a good burger to you. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोणावरवी तुवे आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमी
बापाच्या मरणस्थळी पुन्हा जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि जिविता सोड आणि सोडण्याची काल्स तुका समर्पित हांव तुझे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आणि जीची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेजता पवित्र आत्म्यारी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पयस सभेचो उगडास काड लियो आमच्या बगे बापा सर आमच्या गोळी बापा सगळे या सखी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरोसो दरो मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगत मेला समेजता तुज्या परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेजतांची दाय कर म्हण आमी मागता कश्ट मरण सोंसच्या त्या कश्टांच्या वेळा सौम्यान आमकां आपण दिलां ताच्या वर्त्या जिवितान भागीदार जावच्याक आमचे कश्ट हळू करच्याक आमचे दगदवणी पयस करच्याक सौम्या कडेन आमी मागता आसतना सौम्याच्या वर्त्या जिवितांत आमी वांटेली जावया चड आनी चड ताच्या मोगांत आमी एकठांय जावया आनी ताका वेंग मारुया ओंकार मेरे देवाचे मागीर संगती बगेन दोन दूत आनी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सजनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजे महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना सौम्यान शिकयलें ते प्रार्थना भक्तीन सांगता म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळण्यां पडोवन दिवं नाका पण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्वर सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्क आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडोनदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान तरतले आमकां तुज्या उदार काकूळ दिसर पातकांतली सुटय आनी सराकादांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दिता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती आनी एकवटान समा तुजे था आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन समेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माय मोग आसो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी ये संसाराचे पाप घातले आमची काकडूत कोर आमची काकडूत कोर देवाची शेळी ये संसाराचे पाप घातले आमची काकडूत कोर आमची काकडूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप घातले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळया मगच्या पवर आणि बहिणीनो कष्ट मरण सजोंक आयतो जाल्लो जेजू आमच्या कश्टांत पिडेंत आमच्या समस्यांत वांटेली जावन आमकां बरो पर्याय दिवंक सदांच तयार आसा वचचो जेजू हाच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सौम्यान तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या कसुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
अंतरात येता तुझी ससाई मागता. जेजू म्हणा लागलो मन शब्दान कष्ट मरण सोसूंक पडटले उपरांत पुन्हा जिवन जावन नव्या जिविताच्या वाटेक हांव तुमकां पायतलो म्हणटा आमचो समी. प्रार्थयांक सपददा आमच्या मोगळा पापांक आवडत्या जेजूच्या कश्टांच्या आयतारांक आमी बघिता जाल्यां तेजे कश्ट ताणें आमचे खातीर सोंसले. खुर्साच्या मरणाक तो आयतो जालो. आज आमी आमचें जीवन शुद्ध करूंक आनी निर्मळ तरान आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण आपण आमकां पाव कर. त्यागाच्या साक्रिफिसाच्या आनी वर्त्या शेगुण्याच्या जिणयेंत देवाक समासारकी जिणी जिवंक सदांच आमकां करपेन बळ. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सरपद वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. मोगीचे बाण आणि बेणो बोवा परबायसो थाळयोंचो आयतार सोम्याच्या कश्टांचो आयतार आमी नियाळटा आसतना खरो उल्हास आनी संतोष भोगच्या आमचे काळजा मनान नितळ दवरया. सोम्याच्या कश्टांत वांटेली जावच्याक ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत जायते बरेंपण आपणावन आमचे जीवन सदांच संतोष बरी जावच्याक वचोन येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दयाळ देवा काकुलतीच्या बोगस बापा मोगाच्या पापय मोनो आळवर नाका भुरग्यांक तुज्या सोदनाका. जेजू आमकां क्रोध मागता दितलोय मोन पातयेता. मोची हात आमकां डरता. शांती सकट सांगता. मोगाळ पुत्रा सोवें ओंकार मरे आशीर्वाद दे आमकां. जेजूच्या भोव पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दे तुजे आशीर्वाद. भगेन कुसाचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या अंतस्मरणांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.